आरोग्य खात्यात तुमच्या फुडाऱ्याक घडलेले आसा, तुमच्या ही सेवेक घडलेले आसा, तेचो सुशेगाद आनी बरोसो फायदो तुका आयच्या दिसांत तुमी करूंक जाय. आयज मॅक्सिमम सगळ्यांत खबर आसा की दोळ्यांची तपासणी केली वयतली. दोतोरान म्हटल्या प्रमाणे एवरीथींग इज फ्री. सगळे जे उपचार जे आसात, तपासून आसात, लेन्स देव आसूं, चश्मा देव आसूं, ऑपरेशन आसूं, क्रिटिकल ऑपरेशन आसूं तरी आसलें तरी पण सगळे फ्री केले वयतले हे प्रत्येकान हाका लक्षात ठेवचें. ते म्हणटा की माझ्या कडेन मोतीबीज जो आहा हांव चॅक करतालो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान गोवा मेडिकल कॉलेजीत. ह्या दिसांनी लोक हॉस्पिटलांत वचून भिवपाक लागलेले. कोरोनाच्या भंयात लोकांनी मोतीबीज सुद्दां जाला आसत जाल्यार दोतोर उजोबा कडेन वचपाचें थोडेशें अवॉयड केलां. ते कोरोना बी जायत काय म्हणून. पण भियोनूय वचपाची गरज ना की इवन दो म्हणजे हेल्थ सर्विसीसांनी बी आमच्या कडेन 3 कडेन मेजर सर्जरी आमी करता. म्हापसा करता, आमी फोंड्या करता, ह्या दोन्ही कडेन हॉस्पिटलांनी आनी गोवा मेडिकल कॉलेजींत करता. पण तांचे लिस्ट हेजे व्हडलें आसा की एकदां ते लिस्ट रुटीन सर्जरी बेगिना जावपाक शकना. त्या धर्तीचेर आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसच्या मार्फत एक नवीन सेंटर ऑप्थॅल्मिक सेंटर आमच्या सांखळेच्या PHCत आमी सुरू करता आनी एप्रिल म्हयन्यांतल्यान ज्यो दोळ्याच्यो सर्जरी ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान त्यो जाता त्यो आमच्यो गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी प्रसाद नेत्रालय हांच्या सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमानात सांखळेच्या CHCत आमच्यो जावपाक सुरू जातल्यो. दिस इज द सगळ्यांत व्हडली अचिवमेंट जी आसा ती सांखळेचें हॉस्पिटल इज एन ऑप्थॅल्मिक सेंटर म्हणून करतले वयतले. जशें पळयलां की लोक पयस रावंक लागले हॉस्पिटलांत पळयना आनी लोकां कडेन कशें पावपाचें, लोकांक कसो आमी खबर करून दिवंक शकता. विजन फ्री गोवा आनी विजन म्हणजे जे कितें लोकांचे दोळ्यांचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सगळे दुरुस्त करपाक आनी वेवस्थीत वेगळे तरेचे स्क्रिनींग कॅम्प एक वेगळे तरेन लोकां मदीं वचून जे गरीब मनीस आसा, सादारणसो मनीस आसा, कांय लोकांक ते परवडना. पॅन्डेमिकाच्या माध्यमांतल्यान पळयलां की लोकांक खूब त्रास जाता आनी मुख्य म्हणजे जे एक विजन आहा की आमी लोकांचो विजन योग्य तरेन कशें ताका ट्रिटमेंट दिवपाचें, स्क्रिनींग योग्य तरेन कशें जावचें. आनी हे फक्त म्युनिसिपालिटी आतां सुरवात आमी केल्या बिचोली तालुक्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान जें कितें थरयलां की आमी पयलीं म्युनिसिपालिटी एरियाज आमी कवर करून मागीर पंचायत लेवलाचेर वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी त्याच बरोबर आतां सांगलें गेलें की आतां चर्चा आमी करतले की परत एकदा पंचायत लेवल काय कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेर मुख्यमंत्री अनावन्स करतले की आमी हेल्थ कॅम्प्स बी आमी पॅरलली आमी चालू करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हेजो पूर्णपणे लोकांनी फायदो घेवपाची गरज आसा. मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिक लेंसेज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप जो ग्लासेस पहनते हो, सो ग्लासेस जो चश्मा है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस दौर और सबसे पुरानी कंपनी है. 170 साल पुरानी कंपनी है. हमारा हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और हमने इंडिया में ऑपरेशन करीब 21 साल पहले शुरू किया था. और हमारा एक्सप्लोर का अलग फाउंडेशन है, एक्सप्लोर फाउंडेशन. और हमारा मकसद है कि जो लोग ग्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम कैसे इनका नज़र ठीक करें.